रेल्वे दुपेटीकरणाविषयी घाल्लो पोस्ट निमणे केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयान डिलीट केलो। या प्रकल्पाक लागून कोळशाची येरादारी बेगीन जावपाक मजत जातली, तशेंच गोंय आणि हंपी हांगच्या पर्यटनाकूय चालना मेळटली असो उल्लेख तातूंत केल्लो। निमणे विरोधकांच्या बोळा उपरांत तो पोस्ट डिलीट करपाची रेल्वे मंत्रालयाचेर पाळी आयली। 31 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसा रेल्वे मंत्रालयान वेळसाव रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरणाविशीं एक्साचेर पोस्ट घातिल्लो। हॉस्पेटे वास्को मेरेन रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण जावन कोळशाच्या येरादारीक गती मेळटली अशे तरेचे ट्वीट केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान केल्ले। ताच्या हे ट्विटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। गोंयच्या पर्यावरणाचे बरेच लुकसाण जावपाचे आसा, तशेंच हाचो परिणाम दरेका गोंयकारांचेर जातलो अशें म्हणीत विरोधकांनी केंद्र तशेंच गोंय सरकाराचेर फोग काडिल्लो। विरोधकांचे टिके उपरांत निमणे बुधवारा रेल्वे मंत्रालयान तो पोस्ट डिलीट केलो। आयतारा 31 ऑगस्टाक मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज हेणी आपल्या सोशल मिडियाचेर पोस्ट घातलेलो। तो पोस्ट म्हणजे हॉस्पेट ते वास्को द गामा 363 किलोमीटराचो जो डबल ट्रॅकिंग आसा, जो रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आसा त्याचे कामाची जी माहिती दीत हो पोस्ट घातलेलो। आणि ह्या पोस्टान तेणी मेन्शन केल्ले की हेजे जो बेनिफिट आसा, ह्या डबल ट्रॅकिंगाचो जो बेनिफिट आसा तो कोळसो, आयर्न ओर तशेंच स्टील ट्रान्सपोर्टेशनाक बरो जातलो हे तेणी त्या ट्विटान मेन्शन केल्ले। जाल्यार हेजेर मागीर हो पोस्ट घातले उपरांत गोंयभर असो बोवाळ जालो, कित्याक विरोधक जे आसात ते सदांच म्हणटाले डबल ट्रॅकिंग जो आसा तो कोळशाक लागून आसा, कोळशाची वाहतूक करपाक लागून हो डबल ट्रॅकिंग आसा अशें विरोधकांचो सदांच आवाज आशिल्लो। सदांच तेणे आंदोलन केलें तेका लागून। जाल्यार हितून भितर खंय तरी मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज हेणी ट्विटान मेन्शन केलें की हो जो डबल ट्रॅकिंग आसा तो डबल ट्रॅकिंग कोळशाक लागून आसतलो म्हणून। जाल्यार हेजेर विरोधकांनी बोवाळ केलो। सगळे जे विरोधी जे पार्टी आसात ते सगळे पार्ट्यांचे जे लिडर्स आसात त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन खंय तरी सरकाराचे विरोध निषेध केलो। आणि हे सगळे प्रकरण जेन्ना जालें जाल्यार आयज बुधवाराक जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना हो जो एक्साचेर जो पोस्ट आशिल्लो, मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेसाचो जो पोस्ट आशिल्लो तो खंय तरी डिलीट जालो। जाल्यार हो पोस्ट डिलीट जावपाचें कारण कितें असो प्रश्न येता। जाल्यार खुबशे विरोधक बोवाळ घालताले तेन्ना खुबसो असो आवाज जालो, गोंयभर आवाज जाल्लो की डबल ट्रॅकिंग जे आसात ते खंय तरी कोळशाक लागून आसा। आणि हे जेन्ना विरोधक पयलीं उलयताले ते खरें जालें असो गोंयभर बोवाळ जाल्लो। आणि तितून भितर आतां हो जो ट्विटराचेर जो पोस्ट आशिल्लो तेंचो मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेसाचो जो पोस्ट आशिल्लो तो आतां डिलीट जाल्ल्याचो दिश्टी पडटा। जाल्यार हो जो पोस्ट जेन्ना डिलीट जालो जाल्यार कित्याक लागून जालो, कोणाच्या दबावाक लागून जालो हो प्रश्न जो आसा तो अजुनूय कायम आसा। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।